शिवाक तुम्ही विधानसभेत धाडटात हे बंद जावचें ना, आनी वाडटले पण बंद जावचें ना म्हणून हे आमी त्यांना सांगलेलें. आनी हेजे पयले वितरण आज आमी करतात. आमचे सरकार कोअलिशन सरकार आसा, हेजे भितर BJP, MG आनी गोवा फॉरवर्ड युनायट आसा आनी हांव तेजे भितर आसा. म्हणजे ह्या गव्हर्मेंटाचो फायदो 5 वर्सां तुमकां मेळत रावतलो. हेंचे हेजे भितर तुमी कांयच कमी पडचें ना. बाबू आसगांवकर तुमचे बरोबर आहा. तुमी 3 दीस म्हाका दिल्ले, एक वोटिंगाक, एक जाहीर सभेक, बरोबर मरे, अशें 2-3 दीस आनी एक इलेक्शनाचे वोट दिवपाक. पण आज 5 वर्सां हांव तुमचे बरोबर आसतलो. कितें आसलें हें करनाकात, मनान दवरनाकात, ह्या विचारात काम करून घेयात. तुमचो आमदार जाला, मंत्री जाला, सोडनाकात. कितें आसलें ऑफिस म्हाजें आमचें पणजे आहा, नाल्यार फोनाचेर हांव तुमकां मेळटा. चड करून फोनाचेर सुद्दां तुमकां उत्तर मेळूं शकतलें कसल्या कामाचें, कितें आसलें. अर्जंट कितें आसल्यार फोन करात, बाबू अशें जालें म्हणात, रोखडेंच 10-15 मिनटान तुमकां परत उत्तर मेळटलें खंय पावलां आनी कितें जालां. 1 लाख रुपयाची मुलींक मेळटाय, त्या मुलींनी पैसे 1 लाख रुपया घेतल्याच्या नंतर थोडोसो हातभार बापायक लावपाक जावो. माझं एकच सांगणं आहे की मी थोड्या गोष्टीकडे बघला की तो चेक इल्याच्या नंतर थोडे मुली लग्न पहिलं केल्या कारणान तो चेक मग वाटावता आणि ती मग बापायक दिवपाक गांवागेर गेल्याच्या नंतर थोडोसो त्रास करतात. मी बघला दोगा तिगाच्या घरात असो त्रास जाल्लो आहा. तर माझी एकच विनवणी हा मुलींक की ही स्कीम घेतल्याच्या नंतर गरीब बापूय असतात त्याच्या खातीर एक विधी तयार केल्लो आसा. तो निधी लग्न जावन तुम्ही गेल्याच्या नंतर मेळ्ळ्याच्या नंतर तो बापायक तरी दिवन हातभार लावपाक